पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटरकनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले। रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर ही रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले। सुपरफास्ट वंदे भारत रेल्वेच्या धर्तरेचेर गोंयांत रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। पळयात पुराय बातमी। पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटरकनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले। उपरांत हे सुविधेचो हेर शारांतूय विस्तार करतले। फोंडे ते पणजे तशेंच गोंयची हेर शारां रेल्वेन जोडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच सिंधुदुर्ग ते कारवार मेरेन हे रेल्वे सेवेचो विस्तार करतले खंय। ते भायर कोंकण रेल्वे गोंयांत आनीक 3 रेल्वे स्टेशनां उबारतले। मया, नेवरा आनी सारजोरा अशी ही 3 स्टेशनां आसतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावप ती जेणे करून वंदे भारत सारकेली जी मुंबई वतात पण त्याची इंटरसिटी कनेक्टेड आम्ही पहिली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पहिली सुरू जावची कारण ती इझी आसा ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले पणजे आसतले ह्यो सिटीज बट फर्स्ट आमचो वर्स 2 वर्साच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेची कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी एक सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा की ह्या रुटाचेर पयली रेल्वे जावच्यो म्हणजे काणकोणच्यान जर कोणाक पेडणे येवपाक जाय जाल्यार तेणी बाय रोड येवपाची गरज ना। यू कॅन डायरेक्टली ट्रॅव्हल थ्रू द ट्रेन। पेडणेच्यान मडगांव येवपाक जाय किंवा पेडणेच्यान फार सकाळी ताका पणजे जरी येवपाक जाय इन लॉंग रन ती फुडें परत सिंधुदुर्ग टू कारवार पर्यंत सुद्धा वयची म्हणजे जेणे करून जे लोक ट्रॅव्हल करतात काणकोणांतले लोक कारवारी वचपी आसात तशेंच गोंयांतले हेवटेनचे लोक सिंधुदुर्गांनी काही लोक वचपी आसात किंवा मोपाचेर बाय रेल्वे बाय एअरपोर्टा वयल्यान वचपा खातीरय लोक येतात सो दॅट तांकां सगळ्या ओवरऑल जर आमी विचार केलो तर हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक कनेक्टिविटी खातीर खूब मोठो फायदो जातलो। फाल्यां सकाळी कारवारच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान जरी वचपाचो आसता जाल्यारय ताचो फायदो जातलो। काणकोणच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान वचूंक जाय बाय द वे येवपाची गरज ना तो जर पेडणे रेल्वे स्टेशनाचेर देवलो जाता बाय आमी कनेक्टिविटी रेल्वे स्टेशन टू एअरपोर्ट ही मेंटेन जातली। स्वतः एअरपोर्ट कनेक्टिविटी दवरपाक तयारी आसा म्हणजे हेजे लॉंग रन फायदे म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो जो आतापर्यंत जो विचार जावं नासलो ताचेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोख आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।